9 ऑक्टोबराक पर्यसत्तरीच्या सरकारी मुळाव्या शाळेत एका चलयेचेर सिलिंग फॅन पडलो. एक चली जखमी. ह्या गजाली 15 दीस जावंक ना आणि स्कुलाचे रिपेरिंगाचे काम हातात घेतला. आमदार देवियार हांणी बुनियादी फातर घालो. GPS पर्या पंचायतीन आमची GPS पर्या जी फाटल्या दिसांनी ह्या स्कुलाचें नांव गाजल्लें कित्याक तो फॅन पडून एक आमचे ल्हानशे चलयेचो कान कट जाल्लो. ह्या स्कुलाचें हरशीं काम ऑलरेडी टेंडर जाल्लें, वर्क ऑर्डर दिल्ली आनी हालींच वर्क ऑर्डर मेळ्ळ्या म्हाका आनी आमी ती फायल परस्यू करून फायनली आमकां वर्क ऑर्डर मेळिल्ली आसा आनी आज आमी ताचें भुमिपूजन केल्लें आसा की भुरगीं जेन्ना जुनान स्कुलाक वतली तेन्ना हे नवे शाळेन वतली म्हणून. आनी म्हाका खात्री आसा आनी हांवें आमच्या सगळ्या ग्रामस्थांक सांगलां, PTA मेंबर्सांकय सांगलां की ते भुरगीं जेन्ना स्कुलाक वतलीं जुनाक तेन्ना नव्या स्कुलान हांवूय तांच्या बरोबर एंट्री करतलें पळोवपाक की स्कुलाची कशें रिपेर आनी रेनोवेशन जालां तें ताजे मदीं हांव फावट मारतलें पळोवपाक काम कशें चल्लां तें. कित्याक हांवें सगळ्याक सांगलां आनी सगळ्या इंजिनियराकय सांगलां जितली कामां आमच्या मतदारसंघात चालू आसा आनी चालू आतां जातली ती जाता तितली बेगीन चालू करपाचो म्हजो प्रयत्न आसता. आनी जी कितें कामां चालू आसा ह्या 3 वर्सां ती कितली पूर्ण जाल्या आनी कितली स्टेजीर कंप्लीट जाल्या आनी ती इनॉग्रेट करपाचे मार्गार आसा आनी कशें तांचें काम जालां तें पळोवपाक हांव सगळे इन्स्पेक्शनाक आतां म्हजे रावंड सुरू जातले. स्कुलाचेर फूल रिपेर रेनोवेशन म्हणजे कितें, फूल फॉल सिलींग येतले, नवे फॅन येतले, नवे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन्स येतली, नव्यो खिडक्यो येतल्यो, नवे फ्लोरींग, न्यू टॉयलेट ब्लॉक, न्यू रुफींग जाल्लेच आसा. मागीर फूल पेंटींग, पॉलिशींग, न्यू बेंचीस आमी दिल्ल्यो आमकां भुरग्यांक खूब तेंप जालो आमी नवी बेंचीस दिल्ल्यो. कंपाऊंड वॉल ह्या स्कुलाचो सेकंड फेज ती ऑलरेडी घाल्या आमी फायल, ती सेकंड फेजान जातली. प्रुडंटा खातीर करपेश गावस.